ओके. सो आज हांव सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता की आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान आज एक अशी केस केल्या आमी आनी एक पेशंटाची आमी लायफ सेव केला. हो पेशंट 75 वर्साचो फ्रॉम सावथ गोवा आनी ताका आशिल्ले एन्युरिझम म्हणून ताजी दुयेंत असलें and he was suffering from severe abdominal pain. And when we did his ultrasound and other investigations, we saw a huge aneurysm in the aorta. Now this aneurysm was treated by a new technique called as balloon technique, where you don't open up the patient but you put this balloon through a artery in the groin area called as a femoral artery, and then we treat this aneurysm. This patient was given almost a hope of no survival, but our department of radiology under Dr. Sanjay Sardesai, which is started as a interventional radiology unit. CT scan आसा, MRI आसा आनी एंजिओग्राफी हें आसा. सो इतली वर्सां आमी कितें करताले, पेशंट आमचे कडेन केन्ना रिफर जातालो विथ से हेडेक नाल्यार पोटान दुखता, प्रेग्नन्सी. आमी अल्ट्रासाउंड करून आमी सांगताले की ह्या पेशंटाक हो प्रॉब्लेम आसा आनी मागीर तो पेशंट परत त्या डिपार्टमेंटान वतालो कोणें आमकां रिफर केला तो, आनी दे यूज टू ट्रीट दीस पेशंट. म्हणजे ते ऑपरेशनां करताले नाल्यार कितें गुळयो दिताले ऑर वॉट एवर. आतां एक ब्रांच ऑफ रेडिओलॉजी जाल्या वीच इज नोन एज इंटरवेन्शनल रेडिओलॉजी. तातूंत रेडिओलॉजिस्ट इज नॉट ओनली अ पर्सन हू डज द डायग्नोसीस, बट ही इज ऑल्सो अ पर्सन हू नाव ट्रीट्स डिजीजीस. आनी आमकां एडवांटेज कितें आसा की आमी सगळे पळय खंय डिजीज आसा थंय ताका एप्रोच करता थ्रू द ब्लड वेसल, कित्याक दर ऑर्गनाक ब्लड वेसल वता न्ही. सो आमी तशें वचून ते डिजीज ट्रीट करता. सो आतां 3 वर्सां जालीं हे आमी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेन्शनल रेडिओलॉजी गोवा मेडिकल कॉलेजीन स्टार्ट जाला. आनी ह्या खातीर कारण म्हणल्यार आमकां एक डॉक्टर पवन कुमार हो म्हज्या मरण बसला, तो आमकां जॉयन जाला आनी ताका ट्रेनींग मेळ्ळा इन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस, आनी तो आतां गोवा मेडिकल कॉलेज जॉयन जाला आनी आमी हें इंटरवेन्शन सुरू केलां. सो फार इन द लास्ट 3 years we have treated almost 850 patients with this newer techniques, आणि approximately 550 patients vascular intervention, म्हळ्यार थ्रू द वेसल्स डिफरंट डिजीजीस. आता फॉर एक्झाम्पल समज एक पेशंट आयलो विथ ब्लिडींग इन द इंटस्टायन, रातचो आयलो तो विथ ब्लिडींग इन द इंटस्टायन. सो ताका मेजर ऑपरेशन करचें पडटा टू नो वेर द ब्लिडींग इज आनी टू स्टॉप द ब्लिडींग. बट विथ इंटरवेन्शन तो एक कॅथेटर घेवन त्या वेसलान वता आनी खंय ब्लिडींग आसा पळय ते ब्लिडींग तो आयदर बाय एम्बॉलीक मटेरियल ऑर कितें इंजेक्ट करून ते ब्लिडींग स्टॉप करता. सो दीस पेशंट्स कॅन बी सेव्ड. हे पेशंट पळय सामके मेजर प्रॉब्लेमान पडटले आशिल्ले, दे कॅन बी सेव्ड विदावट मेजर सर्जरी. सो दीस इज इंटरवेन्शनल रेडिओलॉजी आनी हाका खूब स्कोप आसा आनी खूब कितें कितें करूंक मेळटा. आनी आतां अवोटा म्हणटा तो एक मेजर आर्टरी वीच कम्स फ्रॉम द हार्ट, मेजर पायपलायन वीच कम्स फ्रॉम द हार्ट आनी सप्लायज द फूल बॉडी वीथ ब्लड. सो केन्ना केन्ना ह्या आर्टरीकूच स्वेलिंग जाता. म्हणजे आमी पयलीं पळय सायकलीच्या ट्यूबाक पळय फेवूट येता म्हणटाले, तशी ह्या आर्टरीकूच येता आनी तो समज रप्चर जाली जाल्यार पेशंट वील ब्लीड टू डेथ विदीन 1 minute. सो अश्यो आमकां ह्या थोड्या म्हयन्याक केसीस मेळ्ळ्या. आनी अशी एक केस म्हणजे आमी एक्चुली 7 केसीस केल्या अजून पर्यंत, म्हणजे पेशंट्स वर व्हेरी व्हेरी सीक. आनी एक केस पयर आमी केल्या which Dr. Pawan Kumar आणि आता तुमका सांगतलो कशी केल्या ती. He came to casualty of Goa Medical College with severe pain abdomen. So we did the ultrasound and we did the CT abdomen and we saw there is the aorta is dilated. It's more around 6 centimeter, and then we thought ki now it's time to treat. The guideline says ki if it's more than 5.5 centimeter you have to treat electively, and patient has no other comorbidity, he has no diabetes, no nothing was there, so he is a good candidate for this surgery. Then I talked with Sanjay sir and then cardiology, CTVS and Dean sir. We should do this case because it's life saving, and we are doing through the whole of 8 mm only. There is no, if open surgery was done, there will be 70-80 stitches will be there. In this only 8 mm hole will be there, and next day patient can walk. Then Dean sir and everybody helped me a lot, and then we approached the government and government approved full expense of that procedure. That procedure cost around 12 lakh only for the stents and everything. Goa Medical College and Ata, with the help of our Honorable Health Minister, our Chief Minister and all the
गव्हर्मेंट सपोर्ट वी आर डुईंग दीस कायंड ऑफ केसीस. आतां हीच जर केस बॉम्बे गेल्ली जाल्यार खंय ना म्हटल्यार ताका एक 40-50 लाख खर्च येवपाचो. प्लस बॉम्बे वचप लॉजिस्टिकली खूब कठीण आसता. आनी ही अशी केस जो कोण आमचे कडेन कन्सल्टंटूय आयिल्लो ताका हेल्प करपाक असिस्टंट म्हणून, ताणें सुद्दां म्हटलें की असले केसी बॉम्बेन सुद्दां व्हेरी रेरली जाता. आनी तो पेशंट गरीब फ्रॉम सावथ गोवा, ताचें नांव सांगूंक सोदिना हांव कित्याक सांग तें पब्लीक जातलें. आनी त्या मनशाक तर ही वॉज सिटींग ऑन अ वॉल्कॅनो. म्हणजे कळ्ळें न्ही तुमकां, ताका इतलो डेंजर आशिल्लें लायफाचें. आनी ताका आमी तो स्टँड जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक बरयले तेन्ना गव्हर्मेंटाक आमी बरयतना आमची मॅडिक्लेम स्किमीची अप्पर लिमीट आसता 3 लाख आनी हे स्टँटाक पडटले 12 लाख. 12 लाख हांवें ताका कितें म्हटलें की मनशाच्या लायफाचे व्हॅल्यू आमी करूंक शकचे ना. सो वी एप्रोच्ड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर अँड he also approached and he explained the minister. Minister from his personal interest took this file so quickly and आमकां ते 12 लाख सँक्शन जाले. मदीं आमी ते सँक्शन जायसर त्या पेशंटाची आमी खूब क्रिटिकल केअर घेतली टू कीप हिम अलायव. आनी तो बरो उरलो आनी ताणें 3 दीस फाटीं ती केस केली. आमकां पेशंट सारको घरा वचसर ते डिक्लेअर करपा नाका आशिल्लें. टुडे पेशंट हॅज गॉन होम डिस्चार्ज. He is well, he is perfectly fine and he is living his normal life. So what we want to give a message that Government of Goa is doing everything to see that people get free services at Goa Medical College, and this is a branch called as Interventional Radiology which can be utilized now for all kinds of vascular problems, all kinds of we have also got one more person who does stroke patients. His name is Dr. Bhatkar, Sanat Bhatkar. He is also doing what is called as an advanced kind of treatment for vascular lesions, especially stroke patients. And then we also started coiling in the patients who get these aneurysms in the brain. So he has joined us about 3 years back. 3 years आम्ही आता ह्यो असल्यो केसी करता. आता ही पळय ताणें 7 केसी म्हणटा दे आर ऑफ द ओवोटा, सो दे आर व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. पण बाकीच्यो केसी आसा त्यो दे आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. म्हणल्यार ही इज वेल ट्रेन टू डू ऑल दोज केसीस. सो त्यो केसीस आमी तेन्ना तुमकां सांगूंक ना, पण आतां आमकां दिसलें की ना. सो आमी आतां 3 वर्सां जाली असल्यो केसीस करता, तरेतरेच्यो केसीस करता. सो आतां ह्या तेंपाक आमी तो ओवोटा स्टार्ट केला. ओवोटा हो आमी पयलीं करनाशिल्ले कित्याक दे आर व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड केसीस आनी द एक्सपेंडिचर इनवॉल्ड इज व्हेरी ह्यूज. सो आतां विथ डीन विथ द मिनिस्टर टेकिंग व्हेरी एक्टीव इंट्रस्ट इन ऑल दीस असल्यो केसी आमी घेवंक लागल्या. इनफॅक्ट आतां पळय इनिशियली न्ही एक डॉक्टर आसा बॉम्बेचो, इज एन एक्सपर्ट सामको. म्हणल्यार इन इंडिया देर बी व्हेरी फ्यू पीपल हू डू दीस केसीस. सो तो येतालो आमकां हेल्प करपाक. तो येतालो आनी तो हाजे बरोबर रावन तो दोगी जाणां मेळून ती केसीस करताले. आतां नाव ही इज ऑल्सो गेटिंग ट्रेन्ड टू डू दीस केसीस इंडिपेंडंट बिकॉज दे आर व्हेरी कॉम्प्लेक्स. आनी आमी पळय तकले वापरता ते इन्स्ट्रुमेंट्स ते सामके एक्सपेन्सीव न्ही. तुवें तो स्टँट आसा तो तुवें मोडलो समज वाट लागलो जाल्यार 5 लाख रुपया गेले, 10 लाख रुपया गेले तशें ते. सो तो येता आनी ते दोगी जाणां म्हणटा लास्ट केस तांणी केल्या ताका 8 वरां लागली. हाव मेनी आवर्स इट टूक? Total time from 8 hours. 8 hours लागली ताका ही केस करपाक.